माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तांदूळ खेर खाजन ह्या नांवान थारायिल्ल्या शेतांचे बिगर शेतकी वापरांत रुपांतर करपाचेर घाल्या बंदी. दिवचल मुस्लिम वाडो वाठारांत मस्जिदीन जाली चोरी. चोरांनी मस्जिदींतली दानपेटी फोडून पयशांचेर केले हात साफ. साळपे वाठारांत कोयर आनी सिवरेज साळपे न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंय जाल्या पेड्ड्यार. हो विशय आतां पावला हायकोर्टांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य सरकारान मंगळारा गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 जाहीर केलें. तातूंत तांदूळ, मोराड, खेर, खाजन ह्या नांवान थारायिल्ल्या शेतांचे बिगर शेतकी वापरांत रुपांतर करपाचेर बंदी घाल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान राज्याची शेत जमीन सांबाळप, शेतीक चालना दिवप, हायड्रोपॉनिक्स, एरोपॉनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग सारकिल्ल्या आधुनिक तंत्राचो आस्पाव करपाचेर भर दिवपी हे धोरण मांडले. आमचे डॉक्टर सावंत याने आयज शेतकऱ्यांक, गोंयच्या शेतकऱ्यांक सगळे सवलती दिवपा लागून ही आघाडीची पॉलिसी केल्ली आसा. हितून सगळे तरेच्या शेतकऱ्यांक मदत जातली. गोंय ग्रीन उरतले आनी आमी चडांत चड जमीन जी आसा गोंयची ही कन्वर्ट जावपाची उरतली. आमच्या कडेन जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड आसात. आमी आव्हान करता अजुनूय बी जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें. आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट ते शेत लायता आसतले, शेत आसतलें, बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना. तेंच्यांनी अजुनूय येवचें. 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा. एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी जाका इंटिग्रेटेड फार्मींग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ते काम करचें म्हणून तांकां प्रमोट करीत आसा. आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तांकां जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता. गोंयचो आमचो फोकस जो आसा हो जो आमच्यो गोवास व्हॅल्युएबल एग्रीकल्चर हेरिटेज हें प्रिजर्व करपाचें. म्हणजे आमी कोरगूट भात लायताले किंवा आमी आमचेर पुरण शेती करतात. ह्यो पुरण शेती लोकांक एट्रॅक्ट करच्यो म्हणजे एग्रीकल्चर टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ताजेरूय आमी भर हाजेर दवरला. इट इज टू कॉस्टली बट आमी सरकार ताका मदत करतले जेणे करून लोकांनी बी ती पुरण शेती पळोवपाक येवची. हाज्या खातीर आमचो चडांत चड भर हो तेजेर आसतलो. मॉडर्न फार्मींग टॅक्निक्स प्रॉडक्टिविटी खातीर तेंच्यांनी वापरची. हाजेर कल्टिवेशन ऑफ द खाजन लँडाचेर तेंच्यांनी चडांत चड भर दिवचो. ओके, आमी जे वेगवेगळे बंद मानशो ह्यो ज्यो तयार करून दिवपाक जाय त्यो आमच्या हॉर्टिकल्चर आमच्या WRD सॉयल कन्जर्वेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तयार करून दितले. आमकां खबर आहा की क्लायमेट चेंज, क्लायमेट रेजिलंट हो एक मोठो सद्या समस्या जाल्ली आसा. बट टायम टू टायम आमी बी वेळच्या वेळी आमचे युनिवर्सिटी आसतली किंवा वेगवेगळे रिसर्च करून तांकां सपोर्ट करीत आसा. आमचे एला फार्म्स किंवा ICR हांच्या कडल्यान जो रिसर्च जाता तो शेतकऱ्या पर्यंत पावयता आनी कितें उत्पन्न घेवचें, कसल्या पद्दतीचें उत्पन्न घेवचें. गोंयांत येवपी सगळ्यो आमच्यो नर्सरीज ह्यो आमचे हेज्या फुडें रजिस्टर्ड आसतल्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन विदावट डेट. नाजाल्यार कोणूय हाडून कितेंय विकता हें विकपाक मेळचें ना. इट इज कंपल्सरी इट शूड बी द रजिस्टर्ड विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वील सर्टिफाय हे गोंयांत विकपाक जाता, ताज्या उपरांतूच तें गोंयांत विकपाक मेळटलें. म्हणून म्हटलां की क्लायमेट रेसिलन्स फार्मींग प्रॅक्टीस टू बी प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर. आमी टायम टू टायम ICRची मदत घेवन हें तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें काम हें सातत्यान आमचे कडल्यान करतले. आमी एक बरी इकोसिस्टम डेवलप करपाचें काम हें आमचे कडल्यान करपाक सुरवात केल्ली आसा. हांवें फोकस ऑन द मॅनेजींग द वॉटर रिसोर्सीस इरिगेशन सिस्टम जाता तितकी बरी आनी स्ट्रीमलायन पाणी वाटप सोसायटीज तयार करप आनी त्यो पाणी वाटप सोसायटी स्ट्रेंथन करप, सेल्फ सफिशियंट करप, तांकांच सगळें काम जें आसा तांकांच दिवप हें काम आमी आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाचें थारायलां. आमी ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरड, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून जेंचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पळय न्ही
म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयसर चुकून म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार एनओसी एग्रीकल्चर डायरेक्टराची त्या खातीर घेवची पडटा. ते जावचें न्ही. गोंयचें शेत हें प्रिजर्व उरचें. एग्रो टुरिजम आनी डायवर्सिफिकेशन प्रमोट करपा खातीर गोंयांतली नावाजलेली एग्रीकल्चर फार्म आतां पर्यंत सहकार स्पायस फार्म आसतलें, सावय प्लांटेशन आसतलें, नानू प्लांटेशन आसतलें किंवा बाकीचे अशी 4-5 प्लांटेशन्स ही खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टाक एट्रॅक्ट करपाक लागलेली आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट थंय वता. अशे जे कोण प्लांटेशन्स तयार करता तांकांय सपोर्ट खंयच्या पद्दतीत करप हो आमी आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीज आसा, जेणे करून एग्रो टुरिजम एंड डायवर्सिफिकेशन प्रमोट हे जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात करप हे आमी ठरयलां. शुगर केन फार्मरांचो आमचे नोटिफिकेशन येता. जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो. आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले. तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले. म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान जो नोटिफायड रेट आमी ठरयल्लो तसो न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो नोटिफाय करता आमी ऊस घेतले. बाकीच्या हेका आमी कांयच येना तेंच्यांनी बाकीचे सगळें आपूण पळोवपाचें. ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो आनी हाडून दिलो काय आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले. त्या खातीर कोणीच खंयसर उस्कारांनी बी बाकीचे हे करपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. दिवचल मुस्लिमवाडा वाठारांत मस्जिदीत चोरी जाली. चोरांनी मस्जिदींतली दानपेटी फोडून पयशांचेर हात साफ केले. पळयात पुराय बातमी. राज्यांत चोरयेच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. सोमारा सांज वेळार दिवचल मुस्लिम वाड्यार मशिदींत चोरी जाली. चोर सुशेगाद मशिदींत भितर सरलो आनी दानपेटयेंतले पयशे काडले. चोर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद जाला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पुलिसांनी वाठारांत पुलीस गस्ती वाडोवची, थळाव्यांचे गाराणे. वर्सां जालीं तशेंच आसा. केन्नाच असलें प्रकरण घडोवनाशिल्लें. पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेन डोरान ओपन केलें. ताका हे लॅच कशें आशिल्लें तें उगडलें तेणें पयशे भरले आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50च्या सुमार म्हाका दिसता इवनिंग. त्या टायमार अशी आमचे वयर क्लास बी भुरगे ल्हान भुरगे त्या क्लास चालू आसता. संडे आशिल्लो तेन्ना भुरगे नाशिल्ले, हांगा सामसूम आशिल्लें, थंड आशिल्लें. तेन्ना हें प्रकरण घडलें. अशें प्रकरण घडचें न्ही, कित्याक ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली हे फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता. तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जालां आयडेंटिटी हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो. म्हाका दिसता चड न्ही, 20 वर्साचो आसता, 20-22 वर्साचो आसता दिसता म्हाका. तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय, कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना. पुलिशेन येवन प्रकरण तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेन्ना आमी परत एकदां मागता पुलिशे कडेन सुद्दां की हांगा गस्त घालपाची. कॅमेरास लागलेले आसा. आमचे प्रेमायसीस मस्जिदीचे आसा प्रेमायसीस कमिटीन तेंची दखल घेतलेली आसा. कॅमेरा सगळे लायल्ले आसा. ताका लागून तो भितर कॅप्चर जालो. नाजाल्यार रातचो बी जालो जाल्यार रातची चोरी जाला म्हूण सांगूंक शकताले. अनफॉर्च्युनेट पयली खेपी अशें जाला की आमच्या देवळान पेटी फोडल्या. कित्याक आमच्या देवळान अशें आहा की आमी हांगा कोणाक रिस्ट्रिक्ट करूंक शकना. कोणी आमचे लोक आहा मुस्लीम आहा, गांवाच्या भायले सुद्दां ते इजिली भितर येता. पण आमकां कशें कळटलें की हो मनीस खंयसरलो हे करलो. इवन ही इज फ्रॉम आवटसायड, भितरचो न्हू, हांगासरलो न्हू. आमचे तेजेर कांयच रिस्ट्रिक्शन ना. पण आतां अशें दिसता की म्हाजें मान्य आसा की आमकां एटलिस्ट एदी व्हडली आमची मस्जीद आहा आनी अशें इन्सिडेंट जाता जाल्यार एक आमकां सेक्युरिटी दवरपा पडटलो. कित्याक आमचे गांववाले हे करूंक जावचें ना तेंचे कडेन, ताका धरपाचें हे करपाचें. पण हांव मागता की थंय एक सेक्युरिटी आमकां जाय. हाका जाय पडटली. आमची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आहा. बिचोलीची प्रॉपर्टी सगळे गोंयान जास्त प्रॉपर्टी आमची आसा. मुस्लिमवाडा जमातुल मुस्लिम आझाद जामा मस्जिदचो सेक्रेटरी बालाखान गोरी आनी हे आझाद जामा मस्जिद एक इन्सिडेंट हांगा जालो तो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें दिसता. हो इन्सिडेंट जाला पळय तो हांगाच जाल्लो आसा आनी हो एंटायर असो मनीस आसा म्हाका दिसता की तो सगळ्याक वचून ह्यो चोरयो करीत आसा. तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे इन्सिडेंट अशें जावपाक जायना. ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना, कळ्ळें न्हय. रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला
आणि हांगा हे जे आमचे फंड आसले पळय, फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक, ते तेणें चोरून व्हेल्ले आसा. आणि हे आतां हायली टॅक हे आसा, मजीद आसा आनी सगळे कॅमेरा आसा आणि पुलिसांनी सगळे कवर अप केल्ले आसा. आणि म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आणि ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता. आणि म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आणि ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साळपे वाठारांत लोक कोयर आनी सिवरेज साळपे न्हंयत सोडिल्ल्यान साळ न्हंय पेड्ड्यार जाता. हो विशय आतां हायकोर्टांत आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. चिकन, मटन आणि सगळो कोयर साळपे न्हंयेत उडयतात. हाका लागून साळपे न्हंय आणि साळ न्हंय इबाडल्यात. साळपे न्हंयचे उदक शेतांनी पावता. बुरशे उदकाक लागून पुराय शेतां पेड्ड्यार जाल्या. चड सांगपाक वचना. टू कट शॉर्ट, द प्रॉब्लम लायज हियर. आय विल टेल यू. दोन भशेन सिस्टम आहा उदक ड्रेन जावपाचो. एक रेन वॉटर आणि एक तुगेलो सिवेज. पण हांगा कितें जाल्लें आहा, द म्युनिसिपालिटी डज नॉट अंडरस्टँड की गटर म्हणटा ते इज ओनली मेंट, गटर आणि स्टॉर्म वॉटर ड्रेन इज ओनली मेंट फॉर रेन वॉटर. ह्यो आनी कांय सोडपा जायना. हांव तुका एक सांगता, एवरीथींग विल बी डिस्कवर्ड, ऑल द स्केलेटन्स विल कम अप इफ म्युनिसिपालिटी ओपन्स ऑल द गटर्स. सगळे आउटलेट आहा तितले हॉटेलां म्हणा तुका, इवन प्रायवेट दे हॅव गॉट देयर टॉयलेट्स एंड ऑल वॉट एवर अटॅच, तेंक सगळे भितरल्यान पायप मारून सगळे गटरां सोडले. हेजी खंय तरी इन्स्पेक्शन जावपाचें आनी चेक करपाचें. दे हॅव टू ओपन ऑल द गटर्स. यू विल सी ऑल द पाइप्स रिलीजिंग एवरीथिंग फ्रॉम ब्राउन टू ग्रे मॅटर, वॉट एवर दे कॉल इट. एवरीथिंग इज रिलीज इन द गटर्स. पण असो ते ट्रिटमेंट जायना. दॅट इज डायरेक्टली रिलीज इन द फील्ड्स. आतां हें उदक चोय जालें आख्या मडगूंच उदक येता. आतां हें गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय का? आतां हिंगा आमगे शेत रोयता आनी कितें रोयता तें कांयच रोवपा जावपाना. आतां उदका चोय कसो घाण माता कितें करती हें आतां हेमी आख्खें बंद करपा जाय हें मडगोचें. आतां मडगो हें आतां रिवर्स सायड आमगे चोवपा जायना. सारकें हें जालां. तितून थंय गार्बेज कितू आहा ती आनी हें आतां डेली गार्बेज काडटा तरी आसोना. आतां एकू ऑप्शन दिता आमी आतां सगळे आमचे गांवचे आख्खे नायलकार भायर सोंतले, तशें शिरूडकार हिंगाचे बी, आनी हें आमी बंद कोतले. ही थिंग मुखार येवन तर गव्हर्मेंट एक्शन घेयना जाल्यार ही मुखार आमी मातयेन हातोर घालून बंद कोतले. फाटल्या दिसांनी कोण तरी आयडेंटिफाय केल्लो आनी आमकां डायरेक्शनूय बी आयिल्लें. त्या हिशोबान आमी सगळें आयडेंटिफाय केलें. जवळ 150 काय 200 कितें तरी नोटिसीस सर्व केल्ली दिसता म्हाका. हें सगळें थोड्यांनी कशें आसा, खुबशे जाणांनी जेन्ना आमी नोटिसीस इश्यू केल्यो खुबशे जाणांनी सिवरेज कनेक्शनां एप्लाय केल्लें आमकां कळून आयिल्लें. ताणें लेटर आमकां दाखयली. पूण कांय डिफिकल्टी कारणान सिवरेज डिपार्टमेंटान तांकां कनेक्शन करपाक मेळना. थोडे लो लायींग आसा, थोडे हायट डिफर जाता. हायट डिफर म्हणजे मॅन्युअल वयर जाता आनी ताजे शॉप सकयल जाता, अशे काही प्लेसीस आसा. सो जे कोणाक सिवरेज घेवपाचे ते सिवरेज घेवन तांणी क्लियर केलें. थोडे आमी शोकत थोडे विड्रॉवूय केल्यो आनी थोड्योच कितें उरल्या म्हणजे जेन्युअन कितें प्रॉब्लेम आसा न्ही सगळ्यांनी सांगलां की आमी सिवरेज कनेक्शन घेता अशें म्हणून. जे कोणाक डिफिकल्टी आहा पळय सिवरेज प्रॉब्लेम जाता, लो लायींग एरिया हें काही ते आमी हें करून एक्टिव्ह सिवरेज डिपार्टमेंट एक्टिव्ह मोस्टली रिजोल्व ऑलमोस्ट आमी रिजोल्व आतां सगळ्यांक बंद केलें. कोण भायर सोडले तांकां सगळ्यांक बंद केलें. पूण अजुनूय चालू आसा तितूंतलें उदक येयत आसा. 100% बंद जालें अशें म्हाका दिसना. पूण कशें आहा जेन्युअन खंय कोणाक प्रॉब्लेम आसा पळय कोणे थोडे भितर उदक गटरांतलें उदक वता तें वता आसतलें. पूण मॅक्झिमम रिजोल्व करपाचो प्रयत्न मुन्सिपालिटीन केल्ले कडेन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. मंगळारा खोतीगांव काणकोण वाठारांत 4 वर्साचो ल्हान गवारेडो बांयत पडलो. रान खात्याच्या जवानांनी ताका सुखरूप वयर काडून ताका जिवनदान दिलें. पळयात
देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. हे जेन्ना गवे रेड्या काडपाचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलताले थंयसर वायल्ड लायफाचे आरएफओ आनंद मेश्री जाल्यार टेरेटरीचे आरएफओ अनंत वेळीप आनीक फॉरेस्टाचे मनीस स्पेशली अश्वेता नायक देसाय आनीक सुरेश वेळीप हजर आशिल्ले आनीक मागीर त्या गवे रेड्याक आवाज दिलो किंवा लोकांनी हुक्यो घालून थंयसरल्यान तांकां सिस्टमॅटिकली रेस्क्यू करून भायर काडलो. आज सकाळी आमकां 9 सुमारे एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की इकडे एक बांयत बैल पडलो काय गवो पडलो ताका कोण ओनर आशिल्लो प्रायवेट प्रॉपर्टीचो ताकाय खबर ना कितें. मागीर 9:30 सुमार आमचो स्टाफ येवन सायटीची इन्स्पेक्शन केलें. पळयता जाल्यार 4 वर्साचो गव्याचे पोर आशिल्ले. ते आमी बांय अशी चड डीप नाशिल्ली त्या कारणान आमी पटकन JCB आपोवन ताका रेस्क्यू केलो. रेस्क्यू साधारण 15-20 मिनटात रेस्क्यू जालो आनी विथआउट हार्मिंग टू द काफ इट वॉज रेस्क्यू आनी सेफली रिलीज टू द फॉरेस्ट. सो आमचो जो बीट गार्ड सुरेश तांणी भरपूर मेहनत घेतली. फटाफट वचून JCB आपयली आनी ऑपरेशन जितले बेगीन जाता तितले आमी सोंपयले. सो ह्या फुडें बी अशें कितें जर घडलें जाल्यार जी एक्टीव टीम आसता तेन्ना हे ऑपरेशन बेगीन सोंपता आनी थोड्यांक थोडो असो एक्सपिरियन्सय आसा की अशें ऑपरेशन कंडक्ट करचें. सो हांव आमचे टिमीच्या वतीन थँक्यू म्हणटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी मुझैब शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. धवळी भगवती देवीच्या जात्रेक सुरवात जाली. धार्मीक कार्यावळी सयत जात्रा चालू आसा. आयज मुखेल पुजा जाली. पळयात कांय भक्तिमय खीण. भगवती देवस्थान हे कपिलेश्वर देवस्थान पंचायतान अंडर येता. त्याच्या अंडर रथोत्सव जाता. रथोत्सवाक वेगवेगळे कार्यक्रम आसतात. नवचंडी मागीर कुंकुमाची सेवा आसता सगळ्या महिलांसाठी. सेवा समिती जेन्ना देवूळ पोन्नें आशिल्लें मोडून पडलेलें तेन्ना सगळ्यांनी ते जाणटेल्यांनी गांवचे येवन ते इले करून सपोर्ट लावन ते देवळाक आमी दवरलेले. आतां देवूळ बरें बांदलां आनी कमिटीन देवस्थान कमिटीन बांदलां. गंधपुजा सेवाचे सपोर्ट करता, सगळें करता. तशेंच सगळें हें अशें जेवण करपाक लागलें. महानैवेद्य इले करून इले 1.25 रुपया 2.5 रुपया करून लोकां कडल्यान पयशे मागोवन नाल्ल हें तें आमी हाडटाले. म्हणजे आमचे जाणटे हाडटाले. आतां ती पिढी येयली हें जालें आनी आतां नवीन भुरग्यांनी तेंचे ते चलयतात. नमस्कार. आज माघ शुद्ध त्रयोदशी
चतुर्दशी आणि पौर्णिमा असो 3 दीस भगवती देवीचो दत्तोत्सव जाता. त्यापैकी आज चतुर्दश जात्रेचो मुख्य दीस. सकाळी देवीक चंडी अनुष्ठान जालें. ताचे नंतर आता दनपारां सगळे भाविकांक महाआरती आणि महाप्रसाद जातलो. एकंदरी गंगपूजा ही अनेक वर्सांपासून चलत आयिल्ली आसा. गावाच्या कल्याणा खातीर किंवा समस्त भक्तांच्या कल्याणा खातीर समस्त महाजन भजक कुळावी आणि अर्चक यांच्या तर्फे सेवा देवी केल्ली गेल्ली वता. एवं भगवती देवी सानिध्यात् पुनः संभूयते भूतो जगत परिपालनं शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते. आज भगवती मातेचा हा गंधपूजा महोत्सव म्हणजे आज चालू आहे. येतच या गंधपूजा महोत्सवाची थोडक्यात माहिती. काही वर्षापूर्वी इथे फार जीर्ण असं एक भगवतीचं मंदिर होतं आणि भगवतीचे अर्चक श्री वामन गंगाधर बेहरे यांना असं वाटलं की ह्या देवळाची जर निर्मितावस्था व्हायला पाहिजे तर देवीची कलावृद्धी झाली पाहिजे. आता करता आमच्या जाणटेल्यांनी ही सुरुवात केली. आता आमची दुसरी पिढी ती आता ही सेवा समिती मार्फत ही सेवा करता. आणि देवूळ जे आता मोठे बांदलां ते आमच्या मुख्य जी आमची कमिटी देवस्थान कमिटी आहा तेणी सगळ्यांनी सहकार्यान हे मोठे देवूळ बांदिल्लें आसा. आता आमी हे जो कार्य आता आमी करता गंधपूजा समिती मार्फत आमी 2 दिसाचो कार्यक्रम आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत बुधवारा सुखद दीस आसतलो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दोनूय म्हालांनी दीसभर सुक्या हवामानाची शक्यताय आसा. राज्यात फांतोडेर उतर ते मध्यम धुक्याची शक्यताय आसा, जाका लागून मुखेलपणान नितळ मळब आसतले. दनपारचो पारो उष्ण पूण 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन चडटले, जाल्यार रातचे तापमान सौम्य 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवतले. IMDच्या अदमासाक लागून येता त्या दिसांनी कसलोच महत्वाचो बदल जावपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान तापमानाची ही पद्दत स्थिर उरतली अशें दिसून येता. पुराय गोंयांत नितळ मळब अपेक्षीत. उतर ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा खातीर हवामानाची शिटकावणी जारी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.